बारीक आहा पण. ओके झूम करते आता. या आणि झूम जायना. एनिवे जेन्ना ओके तुम्ही लेटर ऑन पळयताय न्हू तेन्ना झूम करूंक येता. थँक्यू जीसस. ओके Okay, थँक्यू. in the name of the Father and of the Son and of the Holy Father, Spirit. Son, and the Amen. Holy Spirit. Amen. Abba Father, we thank you, we praise you. Lord Jesus, we thank you, we praise you. Holy Spirit God, we thank you, we praise you. Lord, your word says when two or three are gathered in your name, you are in our midst. Thank you, Abba, for your presence. Thank you, Lord Jesus, for your presence. Lord, we honor you, we praise you, we bow down, Lord Jesus. Holy Spirit, take complete authority of my tongue, of my thoughts, of my vocal cords. Let every word spoken here be yours and not mine. Use my mouth to reveal Jesus, the love of Jesus. Fill this atmosphere, Lord, with your light, your truth, your glory. In Jesus' name, I take authority and I bind and rebuke every spirit of unbelief, confusion, distraction, disturbance, anything which is not from you, Lord Jesus. I command it to get out right now in Jesus' name. Every assignment of enemy is cancelled and destroyed right now in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, as we pray. The faith is released because your word is being preached over here. Lord, we give you all glory and thank you, Lord Jesus, that we will not leave the same because your spirit, where the spirit of God is, there is a freedom. So we give you all glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Praise Lord. the Lord. Praise the Lord. Shalom, sister. Praise the Lord, Sister Connie. So, eyes Noami, Romans chapter 12, verse 12. Okay, inga पवित्र आत्म्यान आमकां तीन सायो दिलाय. One is to be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. आता आमच्या जिवितान सिस्टर मार्गरेट व सिस्टर कॉनी आमच्या जिवितान आता स्टॉर्म वादळ मोड येना जे यथा मेरेन सिस्टर. तुये संवसारान हा problems, trial, test आसतलेच right? There'll be season of Yes. waiting. जायते पावटी आमकां आन्सर मेळना सारकें. Yes, पूण sister. बायबलान न्हू आमकां ऑलरेडी आमकां जेजून आमकां ऑलरेडी विक्ट्री दिल्या. आमी विक्ट्रीक रावनाय. आमी विक्टीम न्हू पूण आमकां ऑलरेडी विक्ट्री दिल्या आनी हे जोयतीवोन जिवीत जियोवपाक न्हू आमकां जायते एग्जाम्पल्स आहाय बायबलान आनी हेच न्हू जेन्ना हांव ही स्क्रिप्चर वाचतालें पवित्र आत्म्यान म्हाका हे 3 चाव्यो दाखयल्यो 3 keys. Be joyful in hope, patient in affliction and faithful in prayer. आता जेन्ना आमचो स्वभाव आमी हे 3 सायेचे हे 3 किया वयर वो 3 एग्जाम्पल्सा वयर घेताय न्हू आमचो एटिट्यूड एक भावार्थ्याचो एटिट्यूड जेजून रिगलोलो आसता. भायर कसल्योच सर्कमस्टेन्सीस आसूं कितेंय तुजें सिट्युएशन उलोव पूण आमी जेजून रिगलोलीं आसता. आतां हांवें पवित्र आत्म्याक विचारलें म्हाका एक एग्जाम्पल दी तुमकां सगळ्यांक शेअर करपाक जेजून रिगलोली म्हणजे कितें तें. सो तेणें न्हू एक ब्युटिफूल इमॅजिनेशन दाखयलें. आतां सपोज सिस्टर मार्गरेट एक बोट आसा ओके आनी ते बोटीचे सोर भोंवतणी न्हू वादळ जाता सारकें वारो सारको इतलो वारो सारको आनी ल्हारां न्हू ते बोटीक सारकी आड्डोताय वेव्स सारक्यो आड्डोताय पूण ती बोट न्हू हालोना. कित्याक हालोना दिसता तुका ती बोट? Because it is anchored. एंकर्ड करेक्ट. कित्याक Yeah. तिका आंकोर आनी एंकर घालताय तेन्ना एंकर बिश्टो वयल्या वयर आसता ना तो रोमलोलो असता भितोर सारको न्हू डीप. डीप रोमलोलो Yeah. आसता रायट. Yeah. Thank you, Jesus. Yes. So same like that, जेन्ना हें उतर rooted in Christ म्हणजे कितें तूं डीप जेजून रिगलोलें हा. सो आतां हे बोटीचें सिट्युएशन कितें भायल्यान इतले वारें जाता इतले वादळ हा इतले ल्हारो तेका हालयताय आंकोर तो एंकर आसोंक ना जाल्यार ती बोट थिंगा आसता आसली ना ती खूंय लोटोन खूंय वयतली. लोटोन वयताली कांय आयडिया ना न्हू पूण जेन्ना तिका एंकर घातला आतां भायर कसलें सिट्युएशन आसूं बोट थिंगाच आसा
सो सेम लायक दॅट जेन्ना आमी जेजूक रिकून आहाय भायर आमची आमचे इमोशन्स टॉप ऑफ द वॉइस उलयताय आमची कूड आमचेशी उलयता आमचे सगळे आमचेशी उलयता सिट्युएशन चेंज जाताय लोकांचो बिहेवियर चेंज जाता हेल्थ तुजेशी उलयता फायनान्स तुजेशी उलयता पूण तूं आतां जेजून रिगलोलें हा तूं आतां पॅनीक जायना तूं भिरांत घेयना अंडरस्टँड जाता रुटेड इन क्रायस्ट म्हणजे कितें तें आनी Yes. रुटेड इन क्रायस्ट रोखडेंच जाता आतां तो आंकोर धाकटो आंकोराची चेन धाकटी आसता No. व्हडली आसता रायट कित्याक डीप वचोंक जाय रायट Word. थँक यू जीजस सो सेम लायक दॅट आमी एक दिसान वो 2 दिसान जेजूक रिगोवन जायना टायम वयता रायट जितले तूं तेका जाणा Yes. जाता जितलो तूं तुजो टायम आमचो लेबर कितें फकत आमचो मोलादीक टायम रायट जितलो आमी आमचो मोलादीक Yes. टायम जेजूचें उतर आयकपाक आनी शिकपाक घेता तितली आमी रिगून 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 रावताय रायट जेजू आतां भायर सिट्युएशन कितें जावं तूं जाणा तूं जेजून रिगलोलें हा सारकें Yes. थँक यू जीजस सो आतां फर्स्ट आमी चावी घेया ओके बी जॉयफूल इन होप आतां हें उतर जॉयफूल ओ जॉय आयकलें म्हणटकीच आमी लोकडी न्हू जॉयफुलाक आमी कंपेर कोत्ताय वीथ हॅपिनस जायते पावटी दिसना जॉय आनी हॅपिनस सेम म्हणून Yes. पूण हॅपिनस न्हू डिपेंड आसता आमचे सरावंडींग जे कितें चलता तेजेर आमचे हॅपिनस डिपेंड आसता आमचे सिट्युएशन सकमस्टन्साचेर जोरी तर सिस्टर Yes. मार्गरेट आयज जोरी तर म्हजी बर्थडे आनी तुवें म्हाका Yeah. वीश केली आय बी व्हेरी हॅपी रायट कित्याक तुवें म्हाका वीश Yeah. केली पूण जोरी तर तुवें म्हाका वीश करूंक ना म्हजी हॅपिनस आसतली आय बी सॅड रायट No. सो म्हजी हॅपिनस Yeah. डिपेंड आसता एक एक वस्तूचेर लोकांचेर सिट्युएशनाचेर सारकें Yeah. Situation. So, in English, Yes. simple words, happiness is temporary because it is based on outside events. Yeah. Thank you, Jesus. Happiness change Okay. jata with moods, with people and situation. But joy, joy is something very beautiful, very deep. Joy म्हणजे कितें joy म्हणजे you know the end result in the beginning आतां प्रेग्नन्सी ब्रदर जॉन्सन जायते फावटी प्रेग्नन्सीचो एक्झाम्पल दितालो आतां प्रेग्नन्सी 9 म्हयन्याची आमी जाणाय लेबरा दिसाक भरपूर पेन येता रायट Yes. तरी पूण आमी 2-3 म्हयन्याचे आमी म्हणटाय आवय म्हजी फाट दुखता पांय दुखता म्हाका नॉजिया जाता वॉमिटींग जाता हांव अबॉर्ट करता म्हणटाय गिव अप करताय No. ना कित्याक तो जॉय No. आसा रायट नोईंग द एंड रिजल्ट आमी जाणाय इवन नॉजा आसूं इवन क्रॅम्स आसूं कितें आमी गो थ्रू असो एंड रिजल्ट इज ब्युटिफूल यू आर ब्रिंगींग अ लायफ तूं एक जीव हे संवसाराक हाडटा रायट एक जिवीत Yes. इवन Yes. लेबराक कितलोय आतां लेबर जस्ट 1 मिनट 2 सेकंड्सांचो लेबर आसता No. ना इट्स No. समटायम्स मोर दॅन 12 hours 13 hours रायट सो Yes. इतलो लेबर आमी जॉयफुली कित्याक वयता बिकॉज एट दी एंड आमी कितें पळयता आमचे भुरग्याचे तोंड रायट Yes. सो जॉय इज नोईंग द एंड रिजल्ट इन द बिगिनींग आनी जॉय म्हणजे न्हू आमचे भितरसून जॉय म्हणजे जेसू पळय गॉस्पल ऑफ Yes. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11 आमकां सांगता I have told you this so that my joy, कोणाचो joy? जेजूचो joy. My joy be in you. So आमचे भितर कोणाचो joy हा? कोणाचो संतोष Jesucho. हा आमचे भितर? Derecho. जेजूचो. तो म्हणटा जेजू म्हणटा I have told you this so that my joy may be in you, that your joy may be complete. सो Upright. आतां Yes. आमचे जोण एकल्याचे भितर संतोष कोण कंप्लीट करता खुशालकाय डिपेंड आसता सिट्युएशन आनी लोकांचेर पूण संतोष कोण कंप्लीट करता आमचे भितर जॉय कोण कंप्लीट करता आमचे भितर Jesus. जेजूचे हाजीरपण रायट Jesus. Yeah. थँक्यू जीजस सो जेजू म्हणटा हांव तुजो जॉय हांव तुजो संतोष हांव हो संतोष कंप्लीट करता
आता जॉयाचो एक्झाम्पल घेतले जाल्यार मदर मेरी. आता जेन्ना आंज बोडवो सायबीन मायशी येयलो, आंज बोडव्यान कितें सांगलोलें तिका की तूं गोरवेस जातली, रायट, यू विल कन्सीव. Yes. आणि ती शी वॉज यंग, 15-16 धरतो, ओके. Yeah. काजारूय जावूंक ना, तिजे होकोत सोयरीकूच जाल्ली. आनी जेन्ना एंजल गॅब्रियल तिका हें उतर दिता की तूं गोरवेस जातली म्हणून, तिका इजी आहलोलें? No. तिका इजी आहलोलें? लोक तिका ओगी रावतलो? No. No. ना. लोक तिका मिसअंडरस्टँड जातलो, जज कोत्तलो, लोजेची खबर, इवन डेंजर, रायट, स्टोन टू डेथ. Yeah. Yes. पूण हे सिट्युएशनाक तिचे भितर कितें रिगलोलें आहलोलें? संतोष. कोणाचो संतोष? Joy. देवाचो. आनी तेकाच लागोन आमी मॅग्निफिका म्हणटारूय, Mary said, Luke chapter 1 verse 46 to 47. Mary said, my soul magnifies My soul. and my spirit has rejoiced in my Savior. Rejoice. So the rejoice जाली, right? Joy, Yes. joy, rejoice. In Greek, it is one word. Thank you, Lord Jesus. So ती joyful Thank you, जाली. Jesus. So joy न्हू भायले सिट्युएशनाची आसना. जॉय आसता देवाचे हाजीरपण तुजे भितर आहा. जॉय डिपेंड आसता देवाचेर. तूं जाणा भायले सिट्युएशन कितें आसूं, कितें सांगू, पूण तूं जाणा तो विस्वाशी. जायते फावटी आमच्या जिवितान असली सिट्युएशन्स आसताय, होपलेस आसताय, रायट. Yes. जेन्ना तूं ताचें उतर वाचता, म्हजोच एक्झाम्पल दिता हांव. सदांच 2 Timothy 2:13 घेता. थिंगा बरयलां, यू मे बी फेथफूल बट you may be unfaithful, but I am faithful because I cannot go against my word. So no matter कसले सिट्युएशन कितेंय होपलेसनेस येवं, हांव जाणा जेजू विस्वाशी घोडये, हांव विस्वाशी जायत, पूण तो विस्वाशी आनी तो ताच्या उतराक केन्नाच नेगार वचना. थँक यू लॉर्ड जीसस. Thank you, Jesus. सायबीन माय इतली रिजॉयस कित्याक जाली? सिट्युएशन ओके आहलोलें? सगळें परफेक्ट आहलोलें? No, no, sister. पूण ती कोणाचेर विश्वास दवरता, कोणाच्या उतराचेर ती जॉयफुल जाली, इतली संतोश जाली तिका देवाच्या प्रॉमिसाचेर, रायट. Yes. So her joy came from inside, not circumstances around her. Thank you, Jesus. So आता आमकां पयलीं Thank you, कितें Jesus. सांगता? जॉयफुल इन होप. आता होप म्हणजे कितें? कोणी सांगता होप म्हणजे कितें? होप म्हणजे कितें? We know that also we have faith Hmm. that yeah. Okay. जेन्ना For also like we एक एक्झाम्पल शेअर करता. ओके सिस्टर मार्गरेट. थँक यू yeah जीसस. yeah फॉर मेनी इयर्स हांव गुगल करतालें की कसलो तरी क्यूआर. uh, सिस्टर एलिस तुजो न्हू मायक चालू आहा. कोणाचो तरी मायक. सो हांव इतलीं वर्सां गुगल करतालें कितें क्यूअर आहा. म्हजे इन्फॉर्मिटी जी म्हाका आसलोली कितें क्यूअर आहा, कित्याक डॉक्टरान सांगलोलें क्रॉनीक म्हणून. नो क्यूअर. मेडिसिन्सूय ते अजुनूय सायन्स फायंड आउट करताय. दे हॅव नॉट येट फाउंड करेक्ट मेडिकेशन फॉर दॅट सर्टन थिंग. सो हांव गुगल करतालें आनी सदांच निराशीपण येतालें, भिरांत येताली. कांयच क्यूअर दाखयनासलें वयल्यान भिरांत. पूण जेन्ना ब्रदर जॉन्सनान म्हाका एक टेस्टिमनी शेअर केली, जेका सेम सिमिलर सिट्युएशन, सिमिलर दिस थिंग, एंड शी वॉज हील्ड. सो म्हाका कितें मेळ्ळो? एक होप मेळ्ळो, एक Barbazo. बरवोसो एक कन्सेप्शन जालें की आय कॅन बी हील्ड. आय कॅन बी हील्ड. सो एका म्हणटाय होप. Yeah. होप इज अ एक्सपेक्टेशन. इट लुक्स फॉरवर्ड to what God has promised, Yeah. even when it is not yet visible. Thank you, Lord Jesus. So, जेन्ना हांव म्हजे Jesus. hopeless situationan आहलेलें, that testimony was like a conception inside of me. Thank you, Lord Jesus. So, Thank you, Jesus. hope म्हणजे expectation. जशें हाना, आमी हाना जाणाय बायबलान.
Yes. या हानाची वूम किती आलेले बेरन करेक्ट भुरग्यां आसना Yes. आणि ती एवरी इयर रडटाली रायट कित्याक तिका भुरग्यां आसना पूण हॅनाचे सोर Yes. भोंवतणीं तिका कितें आहलोलें शी न्यू अबाउट सारा जाणटे पिरायेर गोर येयलो रायट शी वॉज Mhm. प्रेग्नंट at the Yes. age of 99 तिका खबर आहली रेबेका Yeah. gave birth to Joseph. Thank you, Lord Jesus. तिका खबर आहलेली रेशल सो ह्यो सो Mm. तेन्ना तिका देवान उडगास केलो तिका एक होप मेवलो आनी ती गेली न्हू जेजूशी इन होपलेस सिट्युएशनान ती देवाशीन तिणें मागणें केलें रायट थँक Mhm. यू जीसस थँक यू लॉर्ड तिणें Thank you, म्हणलें Jesus. that he opened Rachel's womb he remembered Rebecca he will remember me too सो तेका म्हणटा होप जंय होपलेस सिट्युएशन हा थिंगा तुका एक 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 बरवासो एक थँक यू लॉर्ड जीसस एक रे मेवता तुका लायक एक रे ऑफ होप मेवता की दिस इज नॉट द एंड थँक यू लॉर्ड जीसस and she gave birth to Mhm. Samuel right the prophet of Israel Samuel सो सगळ्यांक जॉय आणि होप Amen. अंडरस्टँड जालो Yes, sister. थँक यू लॉर्ड जीसस आता आमकां पवित्र आत्मा सांगता बी जॉयफुल इन होप आता होप म्हणजे एक्सपेक्टेशन होप म्हणजे ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड होप म्हणजे एक वेटिंग पिरियड असता होप म्हणजे आमकां दिसना ओके आता जे Yes. एक्झॅक्टली हे फुलफिल केले बी जॉयफुल इन होप Thank you, Lord Jesus. Hebrews chapter 12, verse 2, आमकां सांगता, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, for who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. आता ही स्क्रिप्चर आमकां कितें सांगता जेजूचे फुडें म्हणटा कितें आहलोलें एक लोजयेची खुरीस रायट Yeah. कित्याक ते टायमार खुर्साचें मरण म्हणजे एक लोजेचें रायट इट्स व्हेरी शेमफूल Yes. जीसस वर्स क्रिमिनलाक ते क्रुसिफिकेशन दिताले सो इवन जेजूच्या सामकार ही लोजेची एक हे आहलोलें हिंगा बरयलां joy that was set before him he endured the cross despising the shame तेणे लॉस कन्सिडर केली तेका खबर आहलोलो की तो कंप्लिटली नेकड आमच्या खुर्सार तरी एक कुडको आसता धाकलोलो रायट बट इन Yes. रियलिटी ही वॉज कंप्लिटली नेकड तो मनशा भाशेन दिसनाहलो आमकां आयजया सांगता त्याचे तोंड म्हणटा डिसफिगर्ड केल्ले तो भिरांकूळ दिसतालो डिसफिगर्ड म्हणजे केन्ना तुमी कॅन्सर माउथ कॅन्सर जालोले मनशाक पयला ते स्मोकिंगाचो एडवर्टायज येता पळय टीव्हीचेर केन्ना टबॅको Yes. पळय तांची तोंडां चोवपाक जाताय No, sister. चोवपाक एक्झॅक्टली यू कॅन इमॅजिन कंप्लीट डिसफिगर्ड फेस ताजी हाडां विजिबल आहली ताची कात सारकी जोत घालताय ते भाशेन ताचे फाटीर जोत घातलेले ताचे ऑर्गन्स मेल्ट जालेले बट डीड ही कन्सिडर दॅट शेम हिंगा बरयला No, sister. करीत आहलोलो who for the joy that was set before him so be joyful in hope जेजू आमकां एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिता how we can be joyful in hope कित्याक जॉयफूल आहलोलो कितें पयलें तेणें जॉय म्हणजे कितें नोईंग द एंड रिजल्ट रायट Yes. knowing the end result in the beginning Wonderful. सिस्टर मार्गरेट तेणे कितें पयलें लॉस पयली वो तेणे तुजें आनी म्हजें साल्वेशन पयलें आमच्या मोगापासून आमचे सॅल्वेशन बापाची खुशी करूंक पयलें तो इवन Yeah. नेकड आहलोलो तो तेका संतोश आहलोलो Mm. गो एंड डाय ऑन दिस क्रॉस कित्याक ताणें तुजें आनी म्हजें रिडेम्पशन पयलें तुजें आनी म्हजें बोगसोणें Mm. पयलें 2000 वर्सां पयलीं तेणें आमकां बोगसोणें दिलें तेणें आमचें बोगसोण पयलें तेणें आमकां एक रायचसनसाचो रोप घातलो
Thank you, Lord Yes. Jesus. आमकां लोचयेंतली काडली, आमकां रेस्टोर केली आनी आमकां धूव आनी पूत केली बापाच्यो, रायट? So what Santosh Yes. Polo Teka, knowing the end result, he saw that one day Nikita will be redeemed, she will be forgiven, she'll be clothed in righteousness, free from sin and guilt and condemnation. She'll be the daughter of Most High God. Was Santosh Polo Tane Kursar, knowing the end result. So he was joyful. Thank you, Lord Jesus. Even ताजे इतके Jesus. सफरींग तो वचपाक आहलोलो पूण तो संतोष भरीत आहलोलो होच तो संतोष कित्याक ताणें पळयलें द एंड रिजल्ट की म्हजी भुरगीं आतां देवाक आब्बा म्हणटलीं बाप म्हणटलीं पातोक तांचेर हुकूम करचो ना रूल करचो ना थँक यू लॉर्ड जीसस Thank you, Jesus. So this is joyful in hope knowing the end victory. Thank you Lord Jesus. Second example, Paul and Silas. Hmm. पॉल आणि सिलासांक आतां प्रिजनान कित्याक घातलेले कितें एक चोडा वयलो तेमी इवल स्पिरीट काडलोलो रायट कितें वायट केलें Yeah. तुमी ना गॉस्पल प्रीच केल्लो आनी एक चोडा वयलो देंवसार काडलोलो म्हणून तांकां प्रिजनान घातले आतां प्रिजनान सगळें सिट्युएशन बरें आसता No, sister. बरी VIP ट्रीटमेंट मेळटा आमकां No. प्रिजनान No, 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 no. No, sister. सो तेंच्या हातीक कितें Yeah. घातलेले चेन्स घातलेले रायट पांयाक चेन्स घातलेले Yeah. पूण तेमी कितें केलें Hmm. what they were doing joyful right They were praising. Yeah, they were praying and praising with singing joy, hymns to singing and Father. praising. Yes Yeah. आणि हे सोपे No, the Holy Spirit, just instigated them. The Holy Spirit was with them. thank you Jesus And so with Holy that Spirit is joy. with us now Yeah. inside of us each one of us Yes. same Holy Yes. Spirit जो तांचे भितर आहलोलो तोच आमचे भितर हा right Yes. so this is the second example to be joyful in hope even तेंचे hopeless situation आहलेले थिंगा इतले तेंका प्रिजनान घातलेले chains आहलेल्यो but तेमी ते consider केले or they were knowing the end result तांचो joy They were knowing that. based आहलोलो Yeah. based on freedom ओ देवाचेर Mhm. भरवस्याचेर that my God is faithful no matter your chains म्हाका धरून हाय पूण हांव जाणा म्हजो देव विश्वासी आमचो जॉय कोणाचेर डिपेंड आसता मनशांचेर सिट्युएशनाचेर सर्कमस्टन्साचेर ओ देवाच्या उतराचेर No, प्रॉमिसीस देवाची. थँक यू जीसस and जेन्ना ते joyfully कातार म्हणपाक लागले singing hymns to God praying Yeah. the prison doors got open right Yes. The chains also broke open. yeah chains got open The prison doors got chains. open even Yeah. the jailer got Yeah. saved ते जेलराची आखी फॅमिलीन जेजू क्रिस्ताक आपल्याचे Aki. सोमी आणि दोन्ही मानून घेतलो Yeah. Thank you, Jesus. So I'll just say this, small key point which the Lord has given. Joy in hope is seeing victory before it manifests. Even in the dark, you know the dawn is coming because the light lives inside of you. पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. Joy is seeing the victory before the battle end. Example, Jesu. Jesu आख्खो, naked आहलोलो, आठीक किडे. कांयच ना लॉस दाखपाक पूण कित्याक तो जॉय कित्याक ताका संतोश आहलोलो कित्याक सिस्टर मार्गरेट तेणें पळयलोलें 2000 वर्सां पळयलोलें की म्हजी पूत आनी म्हजो धोव दे वील लीव इन फ्रीडम forgiven so what संतोष ताच्या दोळ्या मुखार आहलोलो joy is seeing resurrection even while standing at the cross Jesus did not look at nails, he looked at salvation. He did not focus on suffering, he focused on souls. Exactly Paul and Silas. तेमी सफरिंगाचेर फोकस केलो आमकां फ्रीडम मेवतलो No. फोकस केलो or they were praising joyful Yeah. joyful right and सदांच उर्गा story joy is not from outside Jesus is a joy who completes it आमी John 15 वाचले
So joy आमचे भितर आहा. Thank you, Lord Jesus. So first सगळ्यांक understand जालें, joyful in hope. Yes. Thank you, Lord Jesus. Second आमका सांगला patient in affliction. Thank you, Lord Jesus. आणि पवित्र आत्म्याक हांवें रिक्वेस्ट केलें म्हाका हेचे वयर सारकें चड शिकय बिकॉज आमी सगळीं वी आर गोईंग थ्रू समथींग ऑर दी अदर रायट. Yes, sister. So patient in affliction. आता पेशन्स म्हणजे कितें सिस्टर? Patience is tolerance. Okay. Tolerance. ओके. आणि कोण Yeah. सांगता? Not to. Yes. Will never grumble and murmur, but tolerate the thing that is come before you, and with calmness and peace. Thank you, Jesus. Yes, correct. Thank you, Jesus. Okay, patience, no? जसं Yeah. तुम्ही सांगला, peace, calmness, right? Yes. पेशन्स म्हणजे जसो आता सपोज तुवें तुजे डिसिजन घेतलो की हांव देवाच्या उतरान म्हजें जिवीत सारतलें. ओके. Yes. तूं आतां देवाचें उतर शिकता तुका भावार्थ आहा. ओके, भावार्थ एवरी डे तूं देवाचें उतर आयकता शिकता भावार्थ येता रायट. इट इज लायक एवरी डे इट्स ऑन गोईंग प्रोसेस. देर इज नो हॉलिडे नो ब्रेक. जितले फावटी तूं देवाचें उतर आयकता तितले फावटी भावार्थ येता. तो ब्रेक येयना हॉलिडे येयना आमचे भशेन येता. थँक्यू लॉर्ड जीसस. सो न्हू जायते वादळ मोड येता आणि तुझे एटीट्यूड सेम हा जसो तुवें बिगिनींग स्टार्ट केल्लो as a भावार्थी इज अ बिलिवर इन क्रायस्ट विमेन ऑफ गॉड जसो तुवें तुजी जर्नी स्टार्ट केल्ली इवन आतां प्रॉब्लम्स येताय तुजो एटीट्यूड सेम आहा. You are unchanging, unmoved, no matter what is the pressure outside. That is patience. Yeah. So patience means remaining constant, steady, and unmoved, no matter what is the pressure outside. आणि एकाच लागून आमकां हिब्रू 6:12 आमकां सांगता आमी देवाचे प्रॉमिसीस कशी इनहेरिट करतली. आमकां हिब्रू 6:12 सांगता that you do not become sluggish म्हणजे आळशीपण कोण नाकाय आवशी जाय नाकाय बट इमिटेट दोस कोणाचो तरी एक्झाम्पल घेवपाक लायला कोणाक तरी इमिटेट करपाक लायला रायट. Imitate those who through faith and patience inherit the promises. So आमकां जे promises आहाय जे yes and amen हाय ते आमी कशी इनहेरिट करतली. फर्स्ट भावार्थ्यान आणि सेकंड पेशन्सान रायट. आता एक्झाम्पल अब्राहम Romans chapter 4 verse 20 to 21. Okay. अब्राहमाक केन्ना प्रॉमिस दिल्लो की तो शास्त्रांचो बापूय जातलो म्हणून. कोणी जाणा? At the age of 75. Yes, at the age of 75. आणि सिस्टर मार्गरेट केन्ना बापूय जालो? 100. At the age of 100. सो कितली वर्सां रावपाक पडले? 25 years. Yeah. सोपे? No. आमी आतां मागणे घेवन गेली आणि आमचे मागणे आन्सर जायना. देवा तूं ना. यू डोंट लव मी. यू आर पार्शल. जायना म्हाकाय जाताले पयलीं. थँक्यू लॉर्ड जीसस. पूण देवान स्वर्गीचे राज कोणाक कंपेर केला? एक बियेक रायट. आतां आमी एक खंयची बी हाडली ती बी घालताच बी लोकडी किल्लोन येता टायम लागता. No, sister, time लागता. आणि ती बी आपल्या प्रोसेस आहा न्हू. प्रोसेस आहा करेक्ट. प्रोसेस आहा. आणि ते प्रोसेसाक वी हॅव टू सनलायट जाय तेका उदक घालूंक जाय सारे घालूंक जाय रायट. ओ बी फावट्या गायल्याकू आपुणूच जाता ना. प्रोसेस आहा करेक्ट. सो तेच भाशेन आमचे जिवितान वेटिंग पिरियड आहा आनी पेशन्स इज द की रायट. फेथ एंड पेशन्स इज द की. आणि देवान वेटिंग पिरियड कित्याक दिला आमकां. थँक्यू लॉर्ड जीसस. लेट मी टेक दॅट स्क्रिप्चर इन 2 Peter 3:9 or 1 Peter 3:9. Thank you Lord Jesus. कोणे ओपन केला? 2 Peter 3:9 or 3 Peter. Okay, केला. Thank you Jesus.
हिंगा आमकां सांगता, but do not forget one thing, my dear friends. There is no difference in Lord's sight between one day and 1,000 years. To him, the two are the same. तेका वरोस आणि 10 वर्सां सेम मो सांगला, right? Thank you, Yeah. Jesus. The Lord is not slow. हिंगा कितें बरयलां देव स्लो हा म्हणून. The Lord is not slow to do what he has promised us something. Instead, he is patient with you because he does not want anyone to be destroyed but wants all to turn away from their sins. So this is in 2 Peter chapter 3 verse 8 and 9. So जायते पावटी डिले कित्याक जाता कित्याक तेका नाका आमी डेस्ट्रॉय जालेली तेका जाय हे टायम पिरियडान न्हू तो आमकां प्रिपेर करता आमचे मनाची न्हवसोडणी करता आमकां आपल्याच्या उतरान रिगोयता जसो सुरवातेक बोटीचो एग्जाम्पल दिल्लो रायट तेच Yes. भाशेन आमी आमच्या जिविताचो आकोर ताचे भितर घालता आनी आमी रिकून रावता तेका थँक यू लॉर्ड जीसस इवन अब्राहमाची कूड उलोयन आसली काय तेजेशी ती उलयतली sister. इम्पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल तेकाच लागून आमकां हिब्रू आमकां 6:12 सांगता न्हू डू नॉट बिकम स्लगिश म्हणजे आवशी जाय नाका बट इमिटेट दोज तांचे एग्जाम्पल घे कोण ते तांचे तितून सायबीन माय येता तितून अब्राहम येता बायबलान जायतेच एग्जाम्पल्स आहाय who through faith and patience inherit the promises. Thank you, Lord Jesus. So patient in affliction. ताचे affliction किती आलेले barrenness, right? भुरग्यां असोक ना. Thank you, Lord Jesus. Yes. Romans 4 आमकां सांगता he did not waver at the promise of God through unbelief. तो own unbeliefan वसोंक ना. But he was strengthened in faith by giving glory to God. कसो ताचो भावार्थ गोठ जालो देवाक वाकाणूक, right? Rejoice, तो joyful जालो. बापाक वाकाणटालो and being fully convinced that what he has promised, he was also able to perform. तो convinced आसलेलो, fully convinced. Thank you, Lord Jesus. So patience is believing on what God said. आमकां जावन एकल्याक बायबलार जायते promises आहाय 1 Corinthians chapter 2 verse 20 आमकां सांगता all his promises are yes and amen. Thank you, Lord Jesus. So patience is believing what God said even when your body and situation say something else. Even तुझो कूड कितें उलयत अब्राहमाची कूड उलयताली साराचो कुसवो उलयतालो पण तेमी अनबिलीफ केलो or they were patient. Thank you, Lord Jesus. They were patient. आता दुसरो एक्झाम्पल घेया नोहा आता नोहान कितले वर्सां बोट बांदली 120 years he waited. तेका देवान सांगले बोट बांद म्हणून राईट एक आर्क बांद म्हणून राईट आणि 120 years पाऊस ना फ्लड ना लोक उगी रावतालो ना तो दोर्या देगेर बोट पिसो म्हणटालो ताका दोर्याचे देगेर बोट पिसो म्हणटालो येस ना आतां डेजर्टान मात म्हणटालो ताका लोक पिसो म्हणटालो पीपल वर मॉकिंग पिसो म्हणटालो थँक्यू जीसस पूण हे 120 years तो कितें कोत्तालो पायार पांय घालून बसलोलो He was busy working on it. he was working plus he was preaching. He was called the preacher of righteousness. हे आमकां 2 पिटरानू हा हे letter of पिटरानू हा थिंगा पीटर म्हणटा he was the preacher of righteousness. Thank you, Lord Jesus. Hebrew 11:7 आमकां सांगता it was faith that made Noah hear God's warning about things in the future that he could not see. ताका दिसताले future ना, right? He obeyed God and built a boat in which he and his family were saved. As a result, the world was condemned, and Noah received from God the righteousness that comes by faith. So Nohan देवाचो gospel preach केलो, gospel of righteousness.
preach केलो for 120 years. Thank you, Lord Jesus. पण कोणे बिलीव्ह केले? आता नोहान देखून गिव्ह अप करूंक जाताले रायट 120 वर्सां हांव कोत्तां पावस ना एक पावसाचो थेंबो ना फ्लड ना कांय ना म्हणूंक जायना आहलें Thank you, Jesus. So patience is obeying God even when no one understands you कितें तेकाय लोकांनी मोग केलो पिसो म्हणलो Thank you, Lord Jesus. So हे दोन्ही example understand जाले Yes, sister. आता David. Thank you, Lord Jesus. Davidak मारलेलो as a king. पण at the age of 17 something तेका anoint केलो पण तो king केन्ना जालो at the age of 30 आणि हे टाइम पिरियडान त्याच्या फाटी कोण लागलेलो साऊल राइट सो तो केवसार शिकतालो ताचे खूद लोकांनी तेका बेट्रे केलो येट किंग डेविड कितें बरयता थिंगा आतां जितले आमकां साम बरयला जे कितें साम जायते जाणांनी बरयलोले हा बट मोस्ट ऑफ इट इज रिटन बाय डेविड सो जितले डेविडाचे पोर्शन हा जशे साम 23 दो साम 27 थिंगा डेविड आपल्याचो एक रिलेशनशीप पोरगोडटा रायट बापाशी ताचो एक संबंद तो आमकां दाखोवन दिता रायट आनी डेविडाचे जिवीत न्हू वाचल्याक इतले मेस्ड अप ताची फॅमिली मेस्ड अप सगळे मेस कंप्लीट टोटल मेस बट इन टोटल मेसान तो कितें बरयता साम 27:14 वेट ऑन द लॉर्ड बी ऑफ गुड करेज and he shall strengthen your heart wait I say on the Lord Thank you, Lord Jesus. So, patience is trusting God's timing, not rushing to create your own breakthrough. We are running for a breakthrough, right? So, Shami, 2 Peter 3, that Lord is not slow. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Fourth example, Gaya Paul. I know Acts of Apostle chapter full study kello 2 months 7 days लागले आणि हे आखे एक्स ऑफ एपोसल जर्नी न्हू हांवें पॉलाचें जिवीत पळयलां पॉलाक न्हू इतले पावटी स्टोन टू डेथ केलो फातरान तेका मारलो तेका चापकायलो 39 लॅशीस ही गॉट आणि 2 years ऑफ प्रिजनान आहलोलो Thank you, Lord Jesus. Shipwrecked. Plus, रोमाक तेका अरेस्ट केलो तेका ताचे खूद ओळखीचे लोकांनी तेका फोटोयलो ताजी जर्नी इजी आसोंक ना Thank you, Lord Jesus. But how he inherit the promises with faith and patience, right? And तेकाच लागोन Philippians chapter 4 verse 4 आमकां Saint Paul म्हणटा rejoice in the Lord always and again I will say rejoice Thank you, Lord Jesus. So patience is praising God even in the prison, even in that worst to worst situation. जशे शेद्रेक मेशेक and एबिदनेगो तेमी कितें केले तांचे फुडें एक फायरी बर्नस आहलोले रायट तेंचो एटिट्यूड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सेम आहलोलो Thank you, Lord Jesus. Patience म्हणजे having the same attitude from beginning to end, no matter भायले situation or circumstance कितें सांगता जेन्ना शेद्रेक मेशक आनी एबिदनेगोन ते 7 times तो फायरी बर्नस हीट केलोलो इवन ते बर्नसा पासार जाताले आंग लागताले थँक यू लॉर्ड जीसस पण तेमी ते फायरी बर्नसाक पळोवन आपल्याचो फेथ गिव अप केलो No, sister. ना right They didn't care about it. No. So that is patience, having the same attitude from beginning to end. And last example, the beautiful example, the greatest example is Jesus himself. Thank you, Lord Jesus. Jesu Deo muni saun येयलो आमकां Gospel of John chapter 1 verse 12 आमकां सांगता Word became flesh, right? पूण Yes. जेजू ह्या संवसारान येताच तेका झूप करून मिनिस्ट्री दिली तो देव No. 100% God.
Son of Most High God. लोकडी मिनिस्ट्री दिली. कितल्या वर्सांचो टाइम पिरियड आसलेलो? 30 years, right? To start his ministry. And a ministry easy aholi, he suffered rejection, betrayal, correct? Yes. Complain kele, ton open kele. No, sister. Isaiah 53 verse 7 sangta, he was oppressed and he was afflicted. So patience in affliction came. He was oppressed, he was afflicted, yet he opened not his mouth. आमका एक चिमटो काडल्यार आमच्या तोंडांतल्यान कितें भायर सरता? केंसूच ओडल्याक. आईच भायर सरता. थँक्यू जीजस. आनी काय भायर सरता? जायतें भायर सरतलें तोंडांतल्या मनशा बोरमणे. Yeah, thank you, Jesus. So Jesuचे हाड ओडलेले. His beard was pulled out. Imagine, pulled out. जशें तोंड काडटाय, तेच भाशेन ताचे बियर्ड पूल केल्ले, ताचे केंस पूल केल्ले, ताचे तोंडार रॉड मारलेले, काटे घातलेले आनी ते काटे एक कांटो न्हू तो, एक काट्याक 2-3 कांटे. जाणा सिस्टर तेन घालेले पिक्चर ते हेजेर पळय. या ताचेर टिपी मारलेली. आमचेर लुती मारल्यार आमी ओगी रावतली न्ही? ना. So patience in affliction आमकां जेजू सारकें दाखयता. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. तोंड उगडूंक ना. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers in silent. So he opened not his mouth. तोरी पूण तोंड उगडूंक ना. आणि if suppose आमी 1 Peter chapter 2 वाचची न्हू, थिंगाय बरयला ताका इन्सल्ट केलो, ताचे थिपी मारली, पूण ताणें तोंड उगडूंक ना. इवन आमी सायबीन मायचो एक्झाम्पल घेवंक जाता. तिका प्रॉमिस केल्लो रायट की तुजो पूत विल बी द दाविदाचे सिंहासनाचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो रायट. देवाचो पूत म्हणलेलो. पूण तिणें कितें पळयलें दोळ्या सामकार? गोरवाचे गोट्यान जोल्म रायट. ओल्ड पॅलसीन जोल्म पळयलो. कोण तरी आहलेली तिका? कोण ना रायट. ओन्ली जोसेफ आनी So patience in affliction आणि ब्युटिफुल वास येता न्हू सिस्टर मार्गरेट गोरवाच्या गोट्यान. जंय दुसरे मूत आसता, गू आसता, तोंड आसता. थँक यू जीसस. सो तिची जर्नी इझी आसलेली. इवन खुर्सा तिने पळयलो आपल्याचो चेडो कंप्लीटली नेकड. हेल्पलेस सिच्युएशन. This was an affliction in her life, right? But she had patience, right? Yes. तिने तोंड उगडूंक ना. Thank you, Jesus. Even Joseph in the Old Testament, जोसेफाक पळयल्यार जेनेसीस चॅप्टर 37 सोन आमी वाचल्याक न्हू, थिंगा ताचें आख्खें जिवीत दिसता. जोसेफाकूय देवान प्रॉमिस केल्लो की ताचे ताचे वडील ताका बाव डावन करतले म्हणून. पूण ताचे भावांनी कितें केलो? सेम तेकाय नेकड करून विकलो रायट. इश्मालायट्सांक विकलो. इवन जेन्ना विकलो तो स्लेवरीन आहलेलो. पोटिफराचे बायलेन ताचेर बोगलाट घातलें. तो ओगी रावलो. तेणें रिएक्ट केलें. ओगी रावलो. तेणें फायदो काडूंक जातालो रायट. कित्याक पोटिफराची बायल इफ सपोज तेजेशी आनी ही वॉज यंग. He was just 17-18 years old, young boy, teenage blood. Thank you, Lord Jesus. इतली वर्सां तो प्रिजनान आहलेलो. इवन जेन्ना तो प्रिजनान आहलेलो ताचेशी 2 जाण मनीस आहलेले. तेणें न्हू तांची ड्रीम्स जी कितें ड्रीम्स तेका येताली ताणें ती ड्रीम्स इंटरप्रीट करून तांकां हेल्प केलें आनी ताणें फकत रिक्वेस्ट केल्लें जेन्ना तुमी भायर सरताय म्हजो उडकास कोर. पूण 2 वर्सां पासून तेमी ताचो उडकास करूंक ना. ताणें ग्रंबल केलें. इवन जेन्ना पोटिफरान इचारलें तूं वॉट वॉज द कॉस्ट, कित्याक कारण तूं हिंगा स्लेवरीन आहा, ताणें आपल्याच्या भावाक ब्लेम केलें ना. ही सेड मिसअंडरस्टँडिंग. So that is the patience, right? Waiting period, 30 years.
in prison 30 years. 30 years patience in affliction. तोंड ओपन केलें, ग्रंबल केलो, ममर केलो. देव ताच्या सांगाती आहलोलो, रायट. इवन प्रिजनान आसतना तेजेशी कांयच आसनासलें, बट गॉड कॉल्ड हिम प्रॉस्परस. गॉड कॉल्ड हिम सक्सेसफुल. And finally, he was the, thank you, Lord Jesus, governor of Egypt, right? Yes. So patience in affliction, patience is trusting the Father when your path hurts. Afflictions don't destroy you, they shape you. Patience is not about how long you wait, but how you behave while waiting. Example, all this: Abraham, Noah गुणगुल्लो, अब्राहम गुणगुल्लो. अब्राहमान अबॉर्ट केलें, नाका आपल्या भुरग्या आपल्याको जायना 25 years रावपाक म्हणलें. नोहान करपाची सोडून दिली. Patience is not about how long you wait, but how you behave while you are waiting. सायबीन माय गुणगुल्ली, सायबीन माय देवाक कंप्लेन केले. म्हणलें तुवें म्हणलोलें दाविदाचे शिंवसनार सासणाच्या सासणाक रात चलयतालो. ते वखदाक तिचे सामकार कितें आहलोलो? तिचो एकलोच पूत, completely naked, hopeless, right? Yes, sister. Thank you, Lord Jesus. So in the kingdom of God, waiting is not wasted. God uses delay to develop you, not to deny you. And this is what the Holy Spirit was teaching me. In the kingdom of God, waiting is not wasted. Ami anxiety and waiting period high. In the kingdom of God, waiting is not wasted. God uses delays to develop you, not to deny you. Thank you, Jesus. So third key, that is faithful in prayer. आता प्रेयर म्हणजे कितें? तुम्ही तुमच्या सूत्रांनी सांगाय. प्रेयर म्हणजे कितें? Talking with God. Yes, Sister Regina, talking with God. Absolutely right. Yes, Sister Margaret. Yeah, interaction and the relationship. Absolutely. Thank you, Jesus. Correct. आणि कोणी सांगता? Thank you, Jesus. So जशे patience आमकां Sister Regina and Sister Margaretan सांगला, relationship, talking to God. Exactly, it's about relationship. एक कायदो, एक ritual न्हू. जायते पावटी prayer म्हणटा आमकां एक book दिसता, एक format दिसता, आणि आमी ते format घेता आणि आमी बसता आनी वाचता, right? तेच भशेन आमी आमच्या घोरशांशी कोत्ता काय, एक book घेता, एक format घेता आणि तितलें उलयता काय. No, sister. How are you? How was your day? That's it. No. No, right? So As it flows, as you interact, as it flows. How you interact with like your the family. interaction. तू तुझ्या घरच्याशी एक रिलेशनशिपान उलयता, एक कायद्यान उलयणार आहे, एक रिच्युअल म्हणून उलयणार आहे. आता सकाळून जाली की ना, ओके आय हॅव टू डू दिस रिच्युअल. म्हाका वचून म्हजे गुड मॉर्निंग म्हणपाक जाय, म्हज्या भुरग्यांक गुड मॉर्निंग म्हणपाक जाय, आणि 2-3 तेंचेशी सेंटेन्सेस म्हणपाक जाय, जालें म्हजें रिच्युअल काबार. आय एम डन फॉर द डे. अशें करता आमी? ना. No, right? It's a relationship, right? So prayer is, involving heaven in your earthly matters. Prayer is your relationship with your Appa. Prayer is your heart conversation with your Father, anywhere, anytime. केन्नाय, even bathroom आहा, even car drive करता, even office आहा, even cooking करता, one moment you just say, Lord, Abba, I love you. Done. That is your conversation, your relationship with Lord. And you are faithful in prayer, no? Third key, if suppose आम्ही compare केलेलो, persistent बरयलो हा, ओके. आता persistent prayer म्हणजे कितें? देवाशी गिडगिडावप, भीक मागप, beg करप. What is persistent? Don't give up. You continuously keep on asking without doubting and without giving up.
Correct. but you still trust in the Lord. Yes, so persistent prayer is not begging, it is refusing to let go because you know that God is faithful and He is willing and He is able. तू जाणा तो विश्वासी, तू जाणा ताजेशी कांयच impossible ना. Thank you, Lord Jesus. And a persistent prayer, no, thank you, Holy Spirit. आमकां Elijahच्या जिवितान दिश्टी पडटा जायते जाणांच्या. Thank you, Lord Jesus. I'm just taking this Elijah as example. 1 Kings chapter 18 verse. Thank you, Jesus. Sister Margaret, you can mute. Thank you, Jesus. Yes, yes. Thank you, Jesus. 1 King chapter 18 verse 42 to 44. So हिंगा न्हू 3 वर्सांपासून ते गांवान पावस पडोक ना. जेन्ना एलायजान मागलोले 3 वर्सांपासून थिंगा पावस पडोक ना. 3 वर्सां जायती वर्सां आय बिलीव. थँक यू जीसस. सो एलायजा आतां कितें कोत्ता? मागणें कोत्ता. So Elijah went up to the top of Carmel. Then he bowed down on the ground and put his face between his knees and said to his servant, Go up now, look towards the sea. So he went up and looked and said, There is nothing. So हिंगा आमकां कितें दिसता? एलायजान एक पोझिशन घेतलें, रायट? थँक यू लॉर्ड जीसस. एलायजान एक पोझिशन घेतलें आनी तो मागणें करूंक लागलो पावसाक लागून. आनी ताणें कितें केलें? आपल्याच्या सर्वंटाक धाडलो. ओके, सर्वंटाक खंय धाडलो? वयर टॅरसीर धाडलो पळोवपाक पावस येता वो येना तो. And he said to his servant, Go up now, look towards the sea. So he went up and looked and said, There is nothing. And 7 times he said, Go again. आता एलायजान आपल्याच्या सर्वंटाक कितले पावटी धाडलो? सिस्टर कॉनी अनम्यूट. 7 पावटी. आता एलायजा कोण सिस्टर कॉनी? Who is he? He is a prophet. ताच्या एक उतरान पावस बंद जाल्लो. ताच्या एक उतरान स्वर्गारसून उजो देंवोन येयल्लो. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. ताणें इतले बाल बालाचे देवाक मारलेले. सेम प्रॉफिट. आता हो सेम प्रॉफिट कितें मागता? पावस मागता, रायट? आणि एक आता प्रॉफिट म्हणजे एक मागणे एक एकदा मागता पावस येवपाक जाय आसलेलो न्हू. एलायजान म्हणपाक जाय नासलेलें आय एम अ प्रॉफिट. म्हणजे एक उतराक सगळें जातालें, देव सगळें कोत्तालो. पूण आतां सर्वंट कितले पावटी गेलो? एक फर्स्ट टायम तो टॅरसीर गेलो आनी तो सांगता एलायजाक सांगता पावस येवंक ना. सो एलायजा गिव अप कोत्ता? दुसरे पावटी सर्वंटाक वयर धाडटा. सर्वंट वयर खूब पळयता आनी म्हणटा कांय खूब ना. पोत्तून सकयल येता एलायजाक सांगता पावस ना. एलायजा गिव अप कोत्ता? ही इज अ प्रॉफिट. कन्सिडर ही इज अ प्रॉफिट. ताणें मिरिकल्स पळयले, ताणें जायते पळयलां. सो एलायजा दुसरे पावटी गिव अप कोत्ता? ना. थर्ड टायम टॅरसीर धाडटा सर्वंटाक. थर्ड टायम खूब दिसता? ना. फोर्थ टायम धाडटा. फिफ्थ टायम धाडटा. एवरी टायम फिफ्थ टायम धाडटा. 6th टायम धाडटा. आन्सर कितें आसता? खूब ना, कांयच ना, पावस ना. आतां एलायजाच्या जाग्यार आमी आहलो जाल्यार कितें जाता आसलें? जस्ट इमॅजिन. पर्सिस्टंट प्रेयराचे पीसीस ऑफ प्रेयर जाता आसले न्हू. थँक यू लॉर्ड जीसस. So persistent prayer is not begging, but it is to refusing to let go because you know that God is faithful, you know that God is willing, you know that God is able. Thank you, Lord Jesus. Elijah first time धाडलो no cloud. Second time pray केले no cloud. Third time pray केले no cloud. Fourth time same. Fifth time same. Sixth time same. आता म्हणलं कोण मनीस गिव अप करचो नासलो? Faithful in prayer जाता आसलें हे टायमाक in this situation? ना, रायट? बट जेन्ना 7 टायम पोत्तून ताणें वोस म्हणलें तेणें कितें पळयलें तेन्ना? Then and 7 time he said go again. Then it came to pass the 7th time
that he said there is a cloud and केदे व्हडले cloud or as small as man's hand. केदे का आतबोर cloud, right? Athbor cloud rising out of the sea. So he said, go up and say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stop you. That is faith, right? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. So देवान पयलेच फर्स्टूच टाइम ताचे मागणे आयकलोले. But sometimes he answers on the seven to build endurance in us. Thank you, Lord Jesus. Understand जाता persistent in prayer. Thank you, Lord. Yes, sister. Being faithful in prayer. आता हिंगा एलायजान गिव अप करूंक जायनासलें कित्याक ताचे एक उतरान उजो येयलो ताचे एक उतरान बालाचे कितलेच देव मेलोले ताचे एक उतरान पावस बंद जाल्लो इतली वर्सां फॅमिन आसलोली प्लेग आसलो कांयच आसोंक ना थिंगा एक एक पीक जायना आसली मोनजाती मोडटाली एक उतरान सो त्याच्यान गिव अप करूंक जायना आसलें त्या वखदाक 7 पावटी म्हणजे टू मच न्हू इतले पावटी तो आतां बाव डावन करून तो मागता आनी 6 पावटी ताजो सर्वंट येवन सांगता नो क्लाउड नो रेन he could have abort, right? Thank you, Lord Jesus. So faithful in prayer means we don't stop because we don't see the results immediately. We persist because God's promises is more real than our delay. Putun repeat करता. Faithful in prayer means we don't stop because we don't see the results immediately. आमकां जायते फावटी immediate result दिसताय जायतीं जाणां आमी जॉबाक लागून मागता जायतीं जाणां आमी different situation different एरियान आमी मागता right so faithful prayer means we don't stop because we don't see the results immediately we persist because God's promise is more real than our delay. Thank you, Lord Jesus. Oh, example understand झालं सगळ्या? Thank you, Jesus. So, आता even आम्ही Gospel of thank you, Lord Jesus. That lady, Gospel of Matthew, right? Gospel of Matthew chapter 15 ती बायल आपल्याच्या चोळा खातीर मागता पळय जेजूशी that Canaanite woman. Thank you, Lord Jesus. आपल्याच्या चोळाक बरें कर म्हणून आनी जेन्ना ती जेजूशी मागता जेजू तिका कांय रिप्लाय दिना रायट मागीर ती जेजू रिप्लाय दिना म्हणून ती कितें करता पोत्तून वयता सोडून दिता ती काडटा शिसांशी वयता डिसायपल्सांशी वयता सो डिसायपल्स म्हणटाय ते जेजूक म्हणटाय तूं तिका रिप्लाय दिना एटलिस्ट तिका धाडाय वचो न्ही तिका म्हणटा सो मागीर जेजू कितें म्हणटा जेजू म्हणटा लायक भुरग्याचे रायट अधिकार काडून आमी सुण्याचे पेट्याक दिनाय म्हणटा रायट पूण तेन्नाय ती गिव अप करता होय तेन्नाय ती गिव अप करता आनी तेजे हांवें धाकटें पॅरेबल एक्सप्लेन करपाक धाकटें टिचींग केलां कितें हें पॅरेबल जायते जाण मिसअंडरस्टँड जाता आनी ते म्हणटाय जेजू तिका सुणें म्हणटाली म्हणून बट इट इज नॉट दॅट थँक यू जीजस पूण तरी पूण ती गिव अप करता शी वॉज पर्सिस्टंट रायट ती म्हणटा लॉर्ड सन ऑफ डेवीड हॅव मर्सी ऑन मी ती म्हणटा इवन सुणी जे क्रम्स पडटाय सकयल जे पेटे जे वयर टेबला वयर जेवण खाताय ते क्रम्स पडटाय ते पेटे पासून खाताय आनी आखरेक जेजू तिका कितें रिप्लाय दिता वुमन यू हॅव ग्रेट फेथ म्हणटा रायट So persistent prayer is not begging, it is refusing to let go because you know God is willing and God is able. Thank you, Lord Jesus. And last example geta. Thank you, Lord Jesus. Daniel. डॅनियलाच्या टायमाक न्हू त्या किंगान एक रूल काडलेलो जो कोण आपल्याक वर्शीप करना जो कोण आनी कोणाकूय वर्शीप करता दुसऱ्या देवाक आनी कोणाकूय वर्शीप करता ही वॉज पुट इन टू लायन्स डेन रायट
And जेन्ना even agreement signed जालो, okay, Daniel chapter 6 verse 10, when Daniel knew that the writing was signed, कसले writing, जो कोण, ते किंगाक सोडून आनी कोणाक worship कोता was signed to death. So when Daniel knew that the writing was signed, he went home and in his upper room, with his window open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. तेणे भिरांत घेतली? ना, right? So faithfulness in prayer म्हणजे कितें? इवन तेका खबर आहलोली आतां तें एक लेटर सायन केलां, जे कोण ते किंगाक वर्शीप कोन्न नाय ते किंगा सोडून आनी कोणाकूय वर्शीप कोत्ताय वॉज डिक्लेअर्ड टू बी डेथ. सो वॉज ही मूव्ड बाय फियर? ना. तो फेथफूल आहलोलो, रायट? कोणाचे फेथफुलनेसाचेर आहलोलो तो? आपल्याचे वो देवाच्या? कित्याक तो जाणा इवन त्या लायनाचो माउथ शट करपाक खबर आहा देवाक, करेक्ट? सो जेन्ना प्रेयर म्हणजे कितें, इन शॉर्ट प्रेयर म्हणजे कितें, तूं कितलेय बिजी आसूं, तूं कामाक वच, तूं इवन हावज वायफ ओ इवन डिफरंट, तूं हुंयी आसूं, प्रेयर म्हणजे इट इज युअर रिलेशनशीप, इट इज तूं तुजो तुजी रिलेशनशीप बापाशी, तूं बापाशी उलयता, नॉट एज अ कायदो, नॉट एज अ रिच्युअल, एक फॉर्मॅट घेवन न्हू, पूण तूं लायक जशें तूं तुज्या घोरशांची उलयता तेच भाशेन. And prayer keeps your spirit aligned with God. When you pray, you are not informing God of your problems. You are inviting His presence into them. Let me repeat. When you pray, you are not informing God of your problems. आता देवाक सगळे थावे. God knows everything. पण जायते पावटी आमी देवाक आमचे प्रॉब्लेम सांगता, right? Yes. So when you pray, you are not informing God of your problems. You are inviting His presence into your life, into that situation. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. So एक short reflection बरेला है. Be joyful in hope. My joy is root. हांव घालतलें, okay? I'll put this in description. Be joyful in hope. My joy is rooted in Christ, not in circumstances. I celebrate the victory before I see it because God's promises is sure. कि the joy म्हणजे seeing or knowing the end results in the beginning. Patient in afflictions. Delays are not denial. In this waiting time, God is shaping me, preparing me, strengthening me. I will stand firm and trust His timing. Third, be faithful in prayer. Prayer keeps me aligned with God. I will not stop. I will not give up. I will persist until the answer is manifest. So Jesus is my joy, my strength, and my victory. Thank you, Lord Jesus. And I धाकटेशें declaration बरयलां. You all can declare. You all can repeat after me. हांव घालतलें descriptionan. Abba Father, thank you for aligning my emotions with your truth, with your truth, my timing my timing, with your timing, with your timing, my voice my voice, with your voice. with your voice. I choose joy. I choose joy. I choose patience. I choose patience. I choose prayer. I choose prayer. By your Spirit, By your spirit, not by my strength.
not by Not my by strength. my strength. So जेन्ना हांवें बरयतालें, I was asking Holy Spirit, what does it mean? Aligning my emotion. पळय आमचो joy जे आमचे सोर भोंवतणी जाता तेजेर आसना. घोडये तूं हुंचे सिट्युएशनाचे वयता, but that is not everything, right? तूं थिंगा उरचें ना. हॅपीनेस भायले सिट्युएशनाचे इमोशन्साचेर आसता, पूण जॉय जेजू जो आमचे भितर आहा, आमी गॉस्पेल ऑफ जॉन चॅप्टर 15 बरयला, रायट, that he is our joy and he complete our joy, correct? So आमचो joy, आमचो संतोष, knowing that his promises are yes and amen. Second, patience in affliction. Patience म्हणजे waiting, right? To have the same attitude from beginning to end. So every time आमी म्हणटाय म्हजे हांव सांगता तेन्ना जावं. So it's not my timing, but with your timing. Thank you, Lord Jesus. Third, my voice with your voice. म्हणजे जेन्ना आमी प्रेयर करता, आमी देवाचे उतर ताचेशी उलयता, रायट? इवन आमकां सिट्युएशन सांगता, इवन आमकां जाय ते डिफरंट परिस्थिती आमचेशी उलयता, पूण आतां आमी जाणाय की देवान आमकां ऑल प्रॉमिसीस दिल्याय, दे आर येस एंड एमेन. सो आतां आमी कितें करता? देवाचेच उतराक आमी वॉयस दिना. Thank you, Lord Jesus. Hebrew chapter 4 verse 12 आमकां सांगता, double mouth, right? The word of God is alive, active, double-edged sword. So double mouth म्हणजे कितें? जे कितें जेजून उलयलें पवित्र पुस्तकार दवरला, आतां तूं तेका तुजो ताळो दिता, तूं तेका तुजो आवाज दिता. Thank you, Lord Jesus. So सगळ्यांक आयचे टिचींग अंडरस्टँड जालें? सो देवाक वाकणटा. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Yes, sister. Thank you, Jesus. कोणी Thanksgiving prayer करता? If you are led by the Lord, encouraged by the Lord, तुमचो संतोष देवाक वाकणपाक दिन वाचपाक. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. नाव घेवपाक जाय? हांव करूं? हांव कोत्ता धाकटें सिस्टर. Okay. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. बापा तुका आमी दिन वाचता आनी आर्गां दिता पवित्र आत्म्या. तुवें आमकां जायती शिकावें करून आमकां अंडरस्टँडींग दिलें, joyful in hope and to be patient in affliction and to be faithful in prayer आनी persistent prayer. हेचेर आमकां तुवें आमकां शिकयलें दोनया. आनी जायते आमकां तुज्या उतराची ओळख दिली म्हणून सजमणी दिलेल्या पासत दोनया तुका आमी आर्गां आनी दिन वाचतात हांव दोनया. आनी ह्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. थँक्यू जेसस. Amen. Thank you, Jesus. प्लीज